हांव एंटनी डिसिल्वा फ्रॉम असोल्ला बेली जाल्यार हांव सुद्दां रिक्वेस्ट करता तुमी हे म्हगेले चॅनल सबस्क्रायब करे एंटनी डिसिल्वा चॅनल सबस्क्रायब करे आनी शेअर करे. आता हो प्रधानमंत्री गोंया येयला तेजेर एक थोडे म्हगेले व्ह्यूज दवरपाक हांव हो व्हिडिओ काडला. थोड्यो बऱ्यो वस्तू जाले चडश्यो पाड वस्तू जाले आनी ओवरऑल ती ट्रीप आउट ऑफ 10 म्हाका मार्क्स दी म्हणले तूं ताका 1 मार्क दिता आउट ऑफ 10 1 आउट ऑफ 10 कित्याक यार सगळी तेगे ती तेडपड उलयले ती तेगे उतरून न्हू ताका गोंयची कोण ब्युरोक्रेटांनी जावन ते स्पीच बरोवन दिल्यान तो ती पेराटा भाशेन वाचिल्या. आता पयले सुवातेर प्रधानमंत्री म्हणटा करप्शन फ्री आहा गोंयांत. पयले दाखय तुका एलॉंग विथ दॅट तो म्हणटा जॉब दिले 1900 त्या पॉयंटाचेर उलयता पयले सुवातेर तितून दोनूय घडली करप्शनूय घडलें आनी जॉब कितें जालें तेय घडलें. आता 1900 जॉब दिले तितून तरी 35 to 40 जॉब कलेक्टरान दिले धरतो. हे कलेक्टरा जॉब दिले हे तेमी सगळे न्यू भुरग्यां रिक्रूट केले. ऑलरेडी कलेक्टरान कॉन्ट्रॅक्टाचेर कामां आहलोली भुरगीं आहलोली आमगेली गोंयकार ती जायती मेहनत केली थिंगा 8-10 वर्स दिवून काम केलं भुरग्यां कलेक्टरान. सो ह्या भुरग्यांक प्रिफरन्स दिनासतना दुसऱ्यांक घेवपाक कारण कितें हे कॉन्ट्रॅक्टर आहलो तेंक गेले जाल्यार कितें शिश्य मेळपा ना म्हूण तेंक गेले नाय काय भायल्यान गेले जाल्यार जाय ते लूट मार करूं मेळटा म्हूण तेंक गेले काय एग्जाम दिली हेर कितें इंटरव्यू जाली ते सगळें बरें आहा पूण दॅट वॉज ऑल फेस मेकअप म्हणटलो. म्हाका सांग ऑलमोस्ट 30-35 भुरग्यां मध्ये कलेक्टरांतली खबर उलयता हेरूय कडेन गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटान कॉन्ट्रॅक्टर वर्कर आहले हिंगाचे उलयता ती 40 भुरग्यां मध्ये तेमकां 30 भुरगीं मेळ्ळाय एक्सपिरियन्स जाला भुरग्यांक. सो ह्या कोणाक गेले ना तेमी हे पयलें करप्शन. दुसरें देव बरें करूं म्हणटा ताणें मानून घेयले की आमी गोंयकार सान फ्रांसीस शावेराक आमचो गोंयचो सायब म्हणटाय म्हूण तेणें मानून घेवंक घेयनाका पूण आमी मानून घेताय तेजेर तेणें निशेध मारला. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पूण म्हाका दुसरें समजना हे कोण पुदवत येयले हे सांगपाक 2-2 वर्सांनी एक्सपोजिशन कोताय म्हणून. एक्सपोजिशन 10 वर्सां जाता रे. हे कोण लांबाणीन हेका ही मेसेज दिली काय जस्ट अंडर सर्टन सर्कमस्टन्सीस कोणे 2 वर्सांनी एक तुझं एक्सपोजिशन जाले वो जाता. दॅट डजंट मीन इट इज हॅपनिंग एवरी 2 years. हे सारकें कोणें जाल्यार तेका बरोवन दिलें म्हूण सारको कोटा. तिसरें तो म्हणटा गोंयचो विकास गोंयचो विकास पळय गोवा विकास जालें हे कितें जाला गोंयकारां जाला. इज देर एनी मच बेनिफीट फॉर द गोवन्स ऑर गोवा. सी गोवा इज वन थिंग गोवन्स इज अनदर थिंग. गोंय बरें न्हेसयलें गोंय एक आमगेली ओकोलेशी बरी न्हेसयलें भांगरा जोग गायले कांगोण गायली बर साये रेस्पेरा इस्तूत न्हेसयलो बरें न्हेसयलें हे गोंयान न्हेसयलें. पूण ही अक्कल न्हेसयली ती कोणा रे ही कोंकाय कितें म्हणटाय ताका भाड्या लायल्या भाड्याक. हे व्हंकले आमगेले रेंटार दिल्या दुसऱ्यांक गोंयच्या भायल्या लोकांक भाड्यान दिल्या न्हेसयन. अक्कल गोंयची आनी गोंयची भायर भाड्या लायल्या सगळे भायले आनी हे सगळो 95% फायदो काडले ते कोण भायले. तुवें आमी गोंयाक न्हेसयलें ना म्हणा तुका गोंया सायड बरें न्हेसयताय तुमी बरें डेव्हलपमेंट कोताय जायती जमीन काटाय लोकांक दिताय न्हेसोवपाक आनी ती न्हेसयल जाल म्हणटरीच कोणा फायद्या रे ती. ही व्हंकल घेवन वयता कोण रे न्हेसयन. IIT ना तूं अर्द्याच्या हातमाता दाखय रे IITन शिकलो भुरगीं आमगे कितलो आहाय थिंगा
आं शिंगतो भुरगीं आमगे IIT कितून जाताय NIT इनॉग्रेशन केलें म्हणटा तूं कितू पर्सेंटेज गोंयकार आमगे शिकूं येताय रे NITन And see the number of people who are coming from outside. हे सगळे येता आनी गोंय वता गोंय धाकल्या बरें आमगेले हांवें पयलें सांगिल्लें तुका इन अ रेडियस ऑफ जस्ट 5 kilometers see the amount of land is being just given for decorations and त्याच फायदो मागीर कोण काडोबू कोण फिल्म सिटी कोणाकू NIT कोणाकू फूड पार्क कोणा रे थीम पार्क कोणाकू सगळे दिसले न्हू डिफेन्स एक्सपो इंडिया एनर्जी गोंयकार कोण आहे रे 80% गोंयकार थिंगा वॉचमॅना सिरीज केले एका 2-3 दीस देखून को वॉलंटियर आसले ताका आपोवन एरियाचे गोंयकार आसतले ते वॉलंटियरूय भायले आसलेले तिसरे तूं म्हणटा गोंया हॅपीनेस इंडेक्स सॅच्युरेशन लेवल केसो हॅपीनेस इंडेक्स रे हॅपीनेस इंडेक्सू जाल्यार गोंयकार हितूंतले भायर येता रे गोंय सोडून आमी हिंगा हॅप्पी आहलो जाय सगळे गोंय सोडूयता आहलोले रे आमी हॅपीनेस इंडेक्सा खबर उलयता तूं कांयच्या काय कितें हॅपीनेस इंडेक्स इज वन थिंग per capita income is another thing. Per capita income is not because of the Goa government. Per capita income is because of our people, individualities who have worked and who have brought in the money inside. Yo, amge vedle gawan yo. Within a radius of 3 kilometers, there are more than 10 ATMs. ATM in kite aini zandu? त्या दिवसांनी पेडण्या गांवांत जावं हेर जोता हुचे गांवांत चोय ही कितें आहा हिंगा पर कॅपिटल इनकम दॅट इज कमिंग इन इज मच हायर देन द अदर तालुकास कांयचे काय फटींग पण सांगनाका OCI मुद्दो आहलो बरे ड्युअल सिटीजनशिपा मुद्दो आहा मायनॉरिटीज आहलो मोस्टली OCI जावन ड्युअल सिटीजनशिपा उपर उलयला मरे तूं आयज त्या कोणें बरोवन दिलें ना कितें तिसरे सांफ्रांसीस शावेरान नांव काडचें बरें केलें तें कॉंग्रॅच्युलेशन एंड थँक्यू व्हेरी मच पूण जेन्ना तूं सांता खबर उलयतालो सांत गोंयचे जाल्यार आमगेले सांत सुसेवाजा नांव कित्याक येवना हें तूं कोणें बरोवन दिवना सांत सुसेवाज सांकवाडेचो आमगेलो तेज नांव चुकयल केस रे गोंयकार आमगेलो तेगे नांव चुकयल कित्याक कोण चुकयले तिसरे स्पोर्ट्स फिल्डांत आय डोंट थिंक ब्रह्मानंद सांगोळकर आनी ब्रुनो कुतिनो दे कॅन बी सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर ब्रह्मानंद सांगोळकराचें नांव घेयलें बरें दिसलें इट्स गूड बट आमगे ब्रुनो बाब कुतिनोगे नांव केस घेवना रे तोय अर्जुन एवॉर्डी न्हू तेगे नांव चुकयल म्हणटे ती स्पोर्ट्स फिल्डांत लेटेस्ट सेन्सेशन आमगेलो इथन वाज वर्ल्ड चॅम्पियन म्हणतो तेगलें नांव चुकयल म्हणटे तो साताली नांव चुकयत तूं स्पोर्ट्समॅनाची नांव चुकयत तूं पूण मायनॉरिटी गेले एपीसमेंट पॉलिटिक्स करपा बरें आहा मायनॉरिटीजा बाराबो घेवन मोग म्हणटा तूं राम मनोहर लोहियागे नांव घात तूं जुलिया मिनेजीचा नांव चुकयल म्हणटे द मॅन हू वॉज इन्स्ट्रुमेंटल इन ब्रिंगिंग राम मनोहर लोहिया टू गोवा आनी हो राम मनोहर लोहिया म्हणून तो जुलिया मिनेजीचागे घरा कोणय निंदोन गेलो मनीस द सीड of the Goa's freedom in one way was planted because of the person named Julia Minesis from Asolna. Again on Sukalmurti. So Madkule Goy. It is there because of
another instrumental person whom we consider him as the father of opinion poll, Dr. Jacques Chicquer. हे डॉक्टर जॅक शिकेरा लागून भाई बरे लता मंगेशकरा नाव काढले दीदी लता दीदी बऱ्या बऱ्या खबर लता दीदीची खबर काढली पण जुलिया मिनेझीस ब्रुनो कुटिनो इथन वाज मागीर तुगेले कॅटरिना कोयलो मागीर तुगेलो आमगेलो दोतोर जॅक शिकेर ह्या मायनॉरिटीचा काय जाप घायला म्हणते फकत मायनॉरिटीचा एपीज करपा जाय तुका तितू मध्ये देर आर सो मेनी मुस्लिम स्टॅलवर्ड्समॅन फ्रॉम इस्लाम तेंगे एकलेले नाव काढला म्हणते लोना नाव खंय गेल रे सोनिया सिरसेटा नाव खंय गेल रे आल्फ्रेड रोजागे नाव खंय गेल रे हिंगे नाव येवंक नाय मरे हातीकू ते हॉलाक बसल थिंगार हांवें बरें करून नोटीस कोतालो तो लोक पड थिंग येयल्लो मिटिंगेक मडगांव तेगे हॅपीनेस इंडेक्स वॉज ऑलमोस्ट 0. See their body language. They were least interested in what the Prime Minister was saying. ते NIT आवाज कॉल केला प्राईम मिनिस्टर NIT इनॉग्रेट तेदो थोडे क्लॅप येयले त्यो क्लॅप कोणागे त्यो कळ्ळी तुका ते रेप्साचे काय उलयला मरे तूं गोवा इज अ गुड डेस्टिनेशन फॉर बीचीज म्हणतो प्रमोद सावंत पूण त्या बिचीसाचेर रेप कितू जाले मर्डर्स कितू जाले गोंयच्यो त्यो काय खबर ना म्हादय रिवरा खबर ना म्हादय काय उलयला ना तूं डबल ट्रॅकिंग कोळशाचे काय उलयला ना तूं यू आर टॉकिंग अबाउट फ्रेंडली एनर्जी क्लीन एनर्जी हो कोर्स पळयता दीस रात तो कोर्सो तेजे काय उलयला ना मरे तूं हेरिटेज उलयत तू त्या इलिगल बंगल्या काय उलयला ना मरे तू अजून द बंगलो विच इज स्टील स्टँडिंग हाय विच टोटली इट इज टोटली इलिगल अँड इफ दॅट बंगलो कंटिन्यूज टू स्टे इट विल बी द वर्ल्ड रेकॉर्ड ऑफ अ मोस्ट इलिगल स्ट्रक्चर इन द वर्ल्ड तेजे काय उलयला ना मरे तू इलिगॅलिटीचे करप्शन A to Z करप्शन मरे ₹2 फॉर्म बोताय तिंडेऊ करप्शन चलता तेजे उलयला ना तू ईव्हीएम घोटाळाचे उलयला ना तू व्हॉट इज दॅट ईव्हीएम इश्यू गोईंग ऑन रोड एक्सिडेंटाचे उलयला ना तू 24/7 देर आर एक्सिडेंट्स ऑन द रोड हॅपनिंग आमगे ते ट्रेडिशनल फिशरमॅनान हें दिलां तें दिल म्हूण तूं तेंगेले त्रास तेंगेले झाड तेजे बरोबर उलयला ना तूं हाव MPA इज ट्रायिंग टू टेक ओवर द कोस्टल बेल्ट्स तेजे उलयला ना ड्रग स्कॅन्डल्स ड्रग माफिया ड्रग कार्टेल्स इन गोवा तेजे लोकांक तूं BJP निवडून हाडला लोक तुमकां निवडून हाडा पर्सेंटेज ऑफ वोटिंग वायज लोक तुमकां हाडा You people have never crossed more than 50% of the vote share of Goa. BJP has never crossed more than 50% of the vote share in Goa. So don't say that majority of the people wants BJP. It is your divide and rule policy that is keeping you alive. Your divide. Boma खबर उलय बोमा लोकां काय खबर उलयली ना ती समाजा उलयली ते प्रुडंट मिडियाचे हिंसाताले वेर डू वी स्टँड वॉट डू वी थिंक अबाउट दीस काय म्हणून आउट ऑफ 10 ओन्ली 1 मार्क एकूच देव बरें करूं.